कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रिओकार हांव गौरीश परवामोणकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। कलम 17(2) जावंक रद्द, तज्ञांक घेवन परतून नेम आनी अटी करतले तयार, सांगता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे। नाकेरी बेतूल स्फोटकाच्या गुदावांत जालो स्फोट। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो हाडलो नियंत्रणात। स्फोट कसो आनी कित्याक लागून जालो हाची मेळूंक ना म्हायती। काँग्रेस विश्वासघाती म्हणपी आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनाचेर काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकरान केलो टिकेचो फार। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत मतदारांनी तुमकां वास्तव दाखयला, पयलीं तुमची दिल्ली वाचयात, मागीर गोंयांत येवन भाशणां करात, निंबाळकराचो आरोप। भलायकी सेवा संचालनालय आणि जीएमसीन आस्ट्राझेनेका वांगडा फुफ्फुसाच्या कॅन्सराच्या तपासणे खातीर वाडयला करार। एक्स-रे वेळार आपोआप फुफ्फुसाच्या कॅन्सराची जातली तपासणी। जीत भाजपात गेल्यार आमी लेगीत जिता वांगडाच, सांगतात जिताचे समर्थक। मांद्र्या भाजपाचो उमेदवार वेंचून हाडपाच्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत मांद्र्यात मगोमदी गटातटाचे राजकारण। मोल्या चेकपोस्टार पुलिसांनी केले 1800 बेकायदेशीर गोमांस जप्त। टेम्पो ड्रायव्हराक घेतलो ताब्यात, फुडलो तपास चालू। आणि आता खबरो विस्तारांत। नगर नियोजन कायद्यातले कलम 17(2) रद्द जावंक ना, मात उच्च न्यायालयान नेम आनी अटी रद्द केल्यात। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सरकारान मान्य केला, तशेंच आमकां न्यायालयान 6 सप्तकाची मुजत वाड दिल्या। देखून तज्ञ वकील आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक घेवन नवे नेम आनी अटी तयार करतले, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। त्याच्यावर स्टे आहे 6 आठवडे। त्याच्यावर स्टे आहे 6 आठवडे। 6 आठवड्यात सरकारला वेळ दिलेली आहे टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सो वी अल्टिमेटली इज अ लीगल मॅटर। सो इट इज अ मॅटर दॅट इज सब ज्युडिस, इट इज स्टील सब ज्युडिस। सो त्याच्यावर मी आणि पुढे जाऊन बोलायला गेलं तर योग्य होणार नाही। सो इट इज स्टील सब ज्युडिस। सो व्हेन इट इज स्टील सब ज्युडिस, द गव्हर्नमेंट इज विदिन इट्स राईट टू अप्रोच द अदर कोर्ट which we have already mentioned. But I think still it requires application of mind, because all these things involve people's sentiments. गोव्याचे कितीही लोक आहेत आणि कितीही लोकांचं आम्ही मदत करायचा प्रयत्न आम्ही करतो, पण त्याचबरोबर लेट द लीगल ब्रेन्स अँड लीगल पीपल सिट डाऊन अँड डिसाइड व्हॉट इज टू बी डन। पण तुम्ही सुप्रीम कोर्ट मध्ये जाऊन नाही, मी सांगू शकत नाही, कारण मला प्रॉब्लेम काहीच नाही तसा। मला प्रॉब्लेम पर्सनल काय नाही। डिपार्टमेंट आणि आमचे लीगल जे लॉयर्स आहेत सुप्रीम कोर्टचे, जे हायकोर्टचे जे लॉयर्स आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह करतात, ते काय ॲडवाइस देतात त्याच्यावर सरकार चालणार आणि सरकार चालणार। कोणचंही डिसिजन असून दे, मी परत सांगितलं, कोणचंही काही होऊन दे, आम्ही जे काही सरकारने डिसिजन घेतली आहे, मी असून दे, मुख्यमंत्री असून दे, आम्ही ते डिफेंड करायचा आमचा प्रयत्न असणार आहे। नाकेरी बेतूल वाठारांतल्या स्फोटकाच्या गुदावांत बेरेस्तारा रातच्या वेळार स्फोट जावपाची घडणूक घडली। हो स्फोट कसो जालो, खंयच्या कारणावयल्यान जालो हाची म्हायती मेळूंक ना। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। ह्या स्फोटा विशीं सखोल चवकशी जावची म्हणून आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी मागणी केल्या। पळयात पुराय बातमी। वेर्ना उद्देगीक वसणुकेंतल्या नाकेरी बेतूलच्या एका स्फोटकाच्या गुदावांत बिरेस्तारा रातच्या वेळार स्फोट जावपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक आनी पुलिशेक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळा वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टाळ्ळी, मात स्फोट कसो जालो, कित्याक लागून जालो हाची म्हायती मात मेळूंक ना। The reason for the incident is yet to be identified. Tomorrow they are doing a thorough investigation, then only we'll get to know. But as of now, fire is under control. There is no fire, no spark, nothing. क्या हुआ है उधर? हुआ क्या है? ब्लास्ट हुआ है क्या है? So whatever they have stored, it caught fire.
That's it. It's not a blast in technical terms, but it caught fire. इतना ऑलमोस्ट 10:30 अशें जेन्ना म्हाका एक फोन येयलो आमगेलो लोकल पंचालो दामासालो की एक व्हडलो एक ब्लास्ट जाला आवाज येयला आनी व्हडलो उज दिसती पडलो जेन्ना दामासान म्हाका सांगलें ताबडतोब PI फोन मारलो आमगेली कोंकणी पुलिसान PI फोन मारलो आनी विचारलें बाबा तुका कितें इन्फॉर्मेशन आहा काय म्हूण तेन्ना इन्फॉर्मेशन ना म्हणल्यार ताका खबर नाशिल्ली कित्याक तेन्ना जालो तो आनी तो पंच क्लोज बाय रावता हिंगा तो सो तेणे कडेन तो व्हड उजवाड चोयलो आसतलो जेन्ना PI सांगलें PI तेगे लोकले बेटा कोण पुलीस धाडले PSI धाड आसले आनीक ते फाटल्यान कळ्ळें की हिंगा एक स्टोर रूम आसतालो आहा 2019 त्याच्या पयले जाल्यार खबर ना म्हाका 2019 आसून एक स्टोर रूम केला एम्युनेशन जे आहा ते पावडर गन पावडर ते स्टोर करताले आता दिस एरिया इज रिमोट ऑलमोस्ट अ किलोमीटर फ्रॉम रेजिडेन्शियल एरिया हिंगा आहा आनी देर 2 वर्स पयलीं जेन्ना हेंगेलें एप्लिकेशन येयलें इन द लोकल बॉडी पंचायतीक आमगेल्या नाकेरी बितूल पंचायतीक जेन्ना म्हाका इन्फॉर्मेशन सरपंचान सांगलें सर एशें एक एप्लिकेशन येयलां की गन पावडर स्टोर NOC दिच म्हूण I had clearly mentioned and तांकां instruction दिल्लें to the local body सरपंचा वचो हिंगा डेप्युटी सरपंचा पंच मेंबर आहा 1.5 वर्स पयलीं बाबा हेंकां परमिशन दिवपाक जायना कित्याक आमगे गांवांक असली स्टोरेज नाका आनी एम्युनेशन आमगे गांवांक नाका सो द पंचायत बॉडी हॅज रिजेक्टेड इट इन 2023 आनी हो खूंय चलतालो 2019 आसून आमदार जाले 2022 आतां 2-3 वस्ता हितून इन्क्वायरी करपाच्यो वॉट इज द एक्चुअल तेमी स्टोरेज कितें आहलें वॉट पावडर वॉट सबस्टन्स वॉज स्टोर देर आनी इफ दे हॅव द रिक्वायर्ड परमिशन्स कित्याक आमकां लोकल बॉडीज इन द लोकल नाकेरी बितूल पंचायत बॉडी विथ अस सो तेम कांय दिलना लोकल बॉडीन कांय दिलना आतां बाकी कोण तांकां परमिशन दिला ती इन्क्वायरी करची मजगती नाकेरी बितूल जाल्लो हे स्फोटाचें प्रकरण गंभीर आसा खंयच्या कारणाक लागून हो स्फोट जालो हाची सखोल चवकशी करची अशी मागणी आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केली. ब्लास्ट जातना म्हणून कसले हे आसतले डायनामाइट्स और समथिंग लायक दिस इफ इट इज डायनामाइट्स इट इज वेरी सिरियस मॅटर बिकॉज हाव दोज डायनामाइट्स आयले थिंगा एंड इट्स मॅटर ऑफ सिक्युरिटी ऑफ जस्ट नॉट दॅट एरिया बट सिक्युरिटी ऑफ द स्टेट कित्याक आयज डायनामाइट थिंग जाले फाल्यां आमगे घरा सायडीन जाले आमगे घरा भितर कोणें गायले जाले आनी इफ दीज आर एक्सप्लोडेड then we will have a serious consequences. It can affect state buildings, can affect monuments, anything it can affect. So this is very important for us to see. If it is merely a cylinder blast, then that's a different matter. But that investigation will be done. What is the basis and on how that blast occurred. Bureau Report, Gomantak TV. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकराचो आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनाचेर टिकेचो फार. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत मतदारांनी तुमकां वास्तव दाखयला. पयलीं तुमची दिल्ली वाचयात आनी मागीर गोंयांत येवन भाशणां दियात म्हणून निंबाळकराचो आरोप. काँग्रेसीचेर आरोप करीत गोंयांत आमी स्वतंत्र वेंचणुकी लडोवपाची घोशणा आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान केल्ली. आतिशीन केल्ल्या ह्या विधानाचेर काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या. काँग्रेस विश्वासघातकी ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करचे नात. गोंयांत जिल्लो पंचायत नगरपालिका आनी 2027चे विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिश मार्लेनान उलोवन दाखयल्ले. हाचेर आतां काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेन मतदारांनी तुमकां वास्तव्य दाखयलाच. पयलीं तुमची दिल्ली वाचयात आनी मागीर गोंयांत येवन भाशणां दियात म्हूण निंबाळकराचो आरोप. आमदार निवडलेले निवडून आणलेले तर त्यांचे आमचे जात आहेत पण त्यांचे आमदारच निवडून आले नाहीत ना दिल्लीमध्ये त्याच्याबद्दल त्या आतिशी मॅडम काय बोलणार आहेत. ऍटलिस्ट जनमत आमच्या बरोबर आहे हे ते बघा ना. आप बरोबर जनमत सुद्धा नाहीये. आपची आमदार सुद्धा दिल्लीमध्ये निवडून आलेली नाहीये तर त्यांनी गोवा काँग्रेसमध्ये काय चाललेलं आहे आणि गोवाच्या लोकांचा जो आशीर्वाद काँग्रेस पार्टीसाठी सदैव राहिलेला आहे त्याच्याबद्दल आतिशी मॅडम तर बोलूच नाही. दिल्लीविषयी बोलला तर तुम्ही 15 वर्ष दिल्लीमध्ये होता पण 3 खेपेस तुम्ही यू आर नॉट बीन एबल टू ओपन दॅट. 15 वर्ष पण शीला दीक्षितचं सरकारने काय करून दाखवलेलं ते आहे आणि 10 वर्षामध्ये आपच्या सरकारने काय करून दाखवलेलं म्हणून आता जनतेने त्यांना पण घरी जायला सांगितलं होतं. त्यामुळे आता ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग त्यामुळेच मी आज महिला काँग्रेसच्या कार्यक्रमात ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगसाठी ह्याच्यासाठीच बोलली. संघटना घट्ट केली तर निश्चितच जो लोकांचा जनमत आहे
काँग्रेससाठी तो मतदानमध्ये कन्वर्ट करायला उपयोगात पण मॅडम जेव्हा तुम्ही दिल्लीचं पॉलिटिक्स बघता तेव्हा दिल्लीच्या पॉलिटिक्समध्ये काँग्रेस कुठेतरी कमी आहे, तेव्हा तुम्ही तिथं जाऊन वोट स्प्लिट केलं असं तुम्हाला वाटत नाही? नाही, कमी नाही आहे. 15 वर्ष शेवटी शीला दीक्षितचं सरकार होतं, हे तुम्ही डिनाय नाही करू शकत. त्यामुळे कमी पडतोय असं नाही. निश्चितच लोकांचा विश्वास तिथे कमी पडलेला आहे, मी नाही म्हणत नाही आहे. पण त्याच विरोधात गोव्यामध्ये लोकांचा विश्वास आहे काँग्रेस पार्टीवरती. लोक काँग्रेस पार्टीचं चिन्ह बघून आमदारांना निवडून देत आहेत, ही सत्य कथा आहे. 2022 मध्ये पण आपण बघितलंय, त्याच्या आधी 2017 मध्ये पण बघितलेलं, आणि ह्याला साक्षी तुम्ही सगळी लोक आहात. मला काही वेगळं सांगायची गरज नाहीये. स्टॅटिस्टिक्स वाईज बघितलं तर गोवा इज मच बेटर. लोकांचा प्रतिसाद काँग्रेससाठी. गोमतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर गौरीश गांवकर. भलायकी सेवा संचालनालय आणि जीएमसीन AstraZeneca वांगडा फुफ्फुसाच्या कॅन्सराच्या तपासणे खातीर 2 वर्सां करार वाडयला. जो मनीस जीएमसीत एक्सरे काडपाक वता ताची आपोआप फुफ्फुसाच्या कॅन्सराची तपासणी जातली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. कॅन्सर दुयेंसां खातीर वखदां योग्य दरात मेळची म्हूण भलायकी खात्यान दर थारोवपा खातीर सरकाराक फायल धाडला अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. जो मनीस गोवा मेडिकल कॉलेजान एक्सरे काडपाक वयता तेका बाय डिफॉल्ट आमी हे स्क्रीनिंग फॉर कॅन्सर, लंग कॅन्सर आमी करतले, सो दॅट वी डोंट मिस आउट एनीथिंग. अँड कॅन गोवा शोज द वे म्हणून आमी आतां तेच चर्चा करतले, अँड वेदर वी कॅन मूव फॉरवर्ड इन आयडेंटिफायिंग अँड सेविंग पिपल्स लायफ्स. आणि ह्याच दिशेन आनी म्हाका दिसता की फुडल्या 2 वर्साचो आमी जो MOU आमी सायन केल्लो आसा, गोवा मेडिकल कॉलेज DHS एकत्र येवन आमी विथ AstraZeneca हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरी गोष्ट आमकां whether what is a further treatment protocol, आमकां ते further treatment protocol व्हरपाक confidentiality pricing हाची फायल ऑलरेडी मूव केल्ली कांय म्हयन्या पयलीं. आनी हे confidentiality pricing जे आहा गोवा एकमेव राज्य आसतलें जे तुमी म्हणटा न्ही कॅन्सरा खातीर इतले आमी एक्सपेन्सिव मेडिसिन्स आमी घेता. कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग केल्यार आमकां खूब प्रमाणान लायफ सेविंग ड्रग्स आमकां खूब सवाय भितर ते गावपाची शक्यता आहा. आनी म्हणूनच ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म आहा कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग. And confidentially pricing as a concept, it is accepted norm across the globe, and that we want to introduce in the state of Goa, so that if there is any life-saving drug, so that then we can tie up. Suppose it's a proprietary item and it belongs to a particular company, through confidentiality pricing, which is accepted norm everywhere. Now we will get it cleared, and then we'll put it to the cabinet, which we have been pursuing, so that we are able to access expensive medicines for a very decent cost. AstraZeneca आमचे MOU जे आहा या देशान एकमेव अशें MOU आहा. आता दुसरे राज्य फॉलो करतले, पण आमी पयलींच्यान चालू केल्ले आसा. ज्या तरेनी आयब्रेस्टाची आमी चालू केल्ले, आयज लंग्स कॅन्सर स्क्रिनिंगाची आमी चालू केला, आनी 1 वर्स कंप्लीट जावन तुमचे फुड्यान आयिल्ले आसा. आता परत 2 वर्साचो पिरियड वाडयला, आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग स्क्रीनिंग सगळीकडेच होतं हेल्थ सेंटरमध्ये, सगळीकडे जे कुठे एक्सरे आहे सगळीकडे CHC, बिचोलीम, काणकोण, कुडचोरे, पेडणे, साखळी, वाळपय, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आल्दोना, बाली, धारबांदोरा, केपें, सांगे, शिरोडा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चिकालीम, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पोंडा, सगळे झालेले आहेत. ऑल्सो नाव GMC. एका वर्षामध्ये हे 33,000. हो, तेव्हा फक्त DHS. आता GMC मध्ये आले त्याचं ट्रिपल होणार, शूट अप बाय 3 टाइम. शुक्रारा सकाळी मोल्या चेक पोस्टाचेर पुलिसांनी 1800 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केले. टेम्पोतल्यान कर्नाटकाच्यान हे गोमांस गोंयांत हाडटाले. जप्त केल्ल्या मांसाची किंमत सुमार 5 लाख आसा. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी टेम्पोचो ड्रायव्हर मेहबूब साब बागवाले हाका ताब्यात घेतला. तशेंच गोमांसाची तस्करी करपी टेम्पोय जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास तसो चालू आसा. शुक्रारा फांतोडेर मोल्या चेकपोस्टार पुलीस गाडयांची तपासणी करताले तेन्ना एक टेम्पो पुलिसांनी आडायली. तपासणे वेळार त्या टेम्पोंतल्यान बेकायदेशीर बैलाचे आनी गायचे मांस आशिल्ल्याचे दिसून आयले. पुलिसांनी टेम्पोंतल्यान 1800 किलो गोमांस जप्त केले. जप्त केल्ल्या गोमांसाची किंमत सुमार 5 लाख रुपया आसा. कुळ्या पुलिशेन टेम्पोचो ड्रायव्हर मेहबूब साब बागवालेक ताब्यात घेतला. तशेंच गोमांसाची तस्करी करपाक वापरिल्लो टेम्पोय जप्त केला. हे मांस खंय कर्नाटकांतल्यान गोंयांत हाडटाले म्हूण पुलिसांनी म्हायती दिल्या. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळचे 5 सुमार बिल घेवपाक स्टेबल म्हणून चेक पोस्टान फोन केल्लो की एक गाडी नंबर AA22A 6389
ते आसा तितून मांस आसा म्हणून सकाळचो नवा पळोवन वता आनी चॅक केलें सगळें पळयता तातूंत बैलाचें मांस आनी गायचें मांस आसा टोटल अरावंड 1800 kg एप्रॉक्स आसा मांस टोटल किंमत आसा ती 5,40,000 मांसाची एक अनहायजेनीक वे हाडला सगळें आनी बैलाचें मांस शॉप आहा कर्नाटका आनी हांगा महाराष्ट्रान तरी पण इलिगल करता सप्लाय आसा तेंचो आनी सगळें अनहायजेनीक वे हाडला सगळें मांस आमी मोले आसा जे जाग्यार आज सकाळी कर्नाटकाच्यान मडगांव वाहतूक जाताली 407 टेम्पो घालून गोमांस बैलाचे आनी गायचे अशें दोतोरान सांगलें आसा जवळ जवळ 1,800 किलो आज मांस जप्त केल्लें आसा आनी वेटनरी डॉक्टर आसा केतन चौगुले आनी तेजी सगळी जी मांस जे आसा ते खाण्या योग्य आसा काय कितें ते तपासलेले आसा आनी बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणात हांगा कर्नाटकाच्यान वाहतूक गोमांसाची जाता तेन्ना आज सकाळी फातोडेर संक सुमार जेन्ना कुळे पुलीस दस्तीर आसलेले मोल्या चॅकपोस्टाचेर तेंच्यांनी ते गाडी जेन्ना हाडिल्ले आनी संशयातल्यान चॅक केली तेन्ना पळयल्यार गोमांस आसलेले आनी हे पळयल्यार बेकायदेशीर हाडला अशें डॉक्टरान सांगलेलें आसा जवळ जवळ 1,800 किलो म्हळ्यार जवळ जवळ एमावंट भरपूर जाल्लो आसा आनी हे मांस कर्नाटकाच्यान मडगांव शहरान विकपा खातीर हाडलेले अशें सांगलें आसा हे संदर्भात टेम्पो चालक जो आसा मेहबूब बक्काली एका सद्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आनी पुढील जो तपास आसा तो कुळे पुलीस करता गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. केप्यां नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बसकेत कावन्सील वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनाचो थाराव मंजूर केलो. 13तल्या 12 नगरसेवकांनी ह्या थारावाक मंजुरी दिली. केपेंचो आडखून उरिल्लो मार्केट प्रकल्प फुडल्या 2 म्हयन्यांत चालू करतले अशें नगराध्यक्ष दिपाली नायकान सांगले. जाल्यार कांय राजकारण्यांक लागून केप्यां नगरपालिका उदरगती पासून फाटीं उरल्या अशी खंत नगरसेवक अमोल काणेकर हाणें उक्तायली. केप्यां नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बसकेत कांय महत्वाचे निर्णय जाले. कावन्सील वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनाक 13तल्या 12 नगरसेवकांनी तेंको दिवन थाराव मंजूर केलो. केप्यां नगरपालिकेत 13 वॉर्ड आसात तातूंत 2 वॉर्ड वाडून 15 करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जाला. डिलिमिटेशनाच्या निर्णयाक लागून नगरपालिकेचे प्रशासन अधिक कार्यक्षम जातले अशें नगरसेवकांचे म्हणणे. ह्या खेरीत केपीचो आडखून उरिल्लो मार्केट प्रकल्प फुडल्या 2 म्हयन्यांत चालू करतले अशें नगराध्यक्ष दिपाली नायकान सांगले. जाल्यार कांय राजकारण्यांक लागून केप्यां नगरपालिका उदरगती पासत फाटीं उरल्या अशी खंत नगरसेवक अमोल काणेकर हाणें उक्तायली. डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड आमी आतां आमचे केप्यां पयलीं 11 वार्ड आशिल्ले आतां 13 जाल्यात आनी आतां केप्यां कुंकळे आनी कुडचड्यार 15 वार्ड आसात. म्हळ्यार आमी बीन ताका 15 वार्ड करपाचें डिसिजन घेतला. कावन्सील सगळें एग्रीड जाला. आनी दुसरो म्हणल्यार जी बिल्डींग आसा म्युन्सिपालिटीची खंय तरी होच इश्यू पर्पराज आनी होच तुमचे फुड्यान कितले फावटी मारला. आतां सद्याक कितें जालां आनी केन्ना चालू जावपाची बिल्डींग? आतां सद्या ती बिल्डींग कित्याक आतां थोड्यांनी रेंट पेड केलें ना. थोडे 10 जाणांक रेंट पेड करपाचें आसा तें करतले आमी 1-2 म्हयने भितर स्टार्ट करतली. कितलींशीं वर्सां आमचे 15 वार्ड जावपाक जाय आसले. जे कुडचड्या म्युन्सिपालिटी 15 आसा, कुंकळे म्युन्सिपालिटी 14 आसा. आमच्या पयलीं 14 आनी तेंगे आमच्या पयलीं 15. आमी दुखून 13चे हाडले. आयज अशी गरज आसा आमची वार्ड बीग आसा, वोटींग भरपूर आसात. म्हणजे जी सगळं भायर आसा कायद्या प्रमाणे चड वोटींग आसा. एक्चुली आमगेले 16-17 वार्ड जावपाक जाय. एटलिस्ट आमी आनी 2 वार्ड आमी मागले कितें आसत तशें करून आमी कुडचड्या हेजेर म्युन्सिपालिटीच्या लेवलार येवपाचे 15 वार्ड करपाक जाय आनी कायद्या बसतात. आनी एक्चुली 15 न्हू 17 जावपाक पडटात. पूण आमकां आमी 2 वार्ड मागले कितें आसात आनी एक 2 वार्ड डिलिमिटेड. अर्द्याक ते वाडयल्ले नाका, अर्द्याक वाडयल्ले जाय बी. पूण कशें आसा म्हजें मत अशें की डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस, इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. वी आर अ क्लास बी म्युन्सिपालिटी न्हू. म्हणजे आमकां फंड्स बीन येता पळय ते लिमिटेड येता. आनी आमचे वॉर्ड जर वाडले, इफ आवर म्युन्सिपल सायज बिकम्स बिगर, जाल्यार वी मायट फॉल इन टू कॅटेगरी ए वेर वी कॅन गेट मोर फंड्स. वॉर्ड वाडयत जाल्यार वी मायट कम टू कॅटेगरी ए क्लास ए म्युन्सिपालिटी वेरीन आमकां रायट्स चड मेळटले, डेव्हलपमेंटल ग्रांट्स चड मेळटले. सो इट इज नॉट ओन्ली अबाउट तूं फेवर करता? ऑफकोर्स आय एम फेवरिंग दॅट. तुमकां खबर आसा की केपें हेज बिकम अ विक्टीम ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा. म्हणल्यार कितें, केप्यान आज पर्यंत न्ही डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तसो जालो ना.
म्हणून आज पर्यंत केप्यान पॉलिटिकल खंयची रायवलरी किंवा पॉलिटिकल क्रेडीट घेवपाचें मागीर काम चल्लां तें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता तशें चलूना पूण केप्यान तें चड चल्लां आनी डेव्हलपमेंट कमी जाला आनी डेव्हलपमेंट वी आर आमी म्हाका दिसता आमी केपें कुडचडे आनी बाकीच्यो सभोवतिल्यो एरिया पळयले जाल्यार आमी केपें 25% फाटीं आसा इट इज अ सॅड थिंग आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन वॉट इज द रिजन हू इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दॅट कित्याक देर इज नो पॉयंट टॉकिंग अबाउट इट. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हळदणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मिटराक विरोध केला. ह्या मिटराचो सुरवातीचो खर्च गिरायकांक घेवचो पडटलो असो हुस्को आमदार कार्लोसान उक्तायला. स्मार्ट मिटर जर बसयले जाल्यार उपरांत बॅलन्स सोंपलो काय रोखडीच वीज पुरवण बंद जातली आनी लोकांक काळखान रावचें पडटलें अशें तांणी म्हटलेलें आसा. ह्या स्मार्ट मिटराक लागून गिरायकांक खुबश्यो समस्या निर्माण जातल्यो अशें कार्लोस फेरेरा सांगता. स्मार्ट मिटरचा प्रपोजल घायलो तेन्ना हांवें सांगलेलें हांव ओपोज करता. कित्याक ओपोज करता? आतां तूं पळय स्मार्ट मिटर म्हणल्यार कितें? तूं पयशे भर लायक अ रिचार्ज ऑफ युअर फोन तूं रिचार्ज करता तशें करून तूं पयलीं भर मागीर तुका टॉक टायम येता. तूं पयलीं भर तुका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय येतली तुका तूं भर ना तुका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय ना ही प्रॉब्लेम जातली लोकांक. आयज लोक इलेक्ट्रिसिटी यूज करतात बील उपरांत फारीक करतात थर्ड पार्टी टायम मागतात थर्ड पार्टी अर्द बील फारीक करतात म्हूण तुमगे लायट कनेक्शन अजून आसता. म्हूण एक पार्टी स्मार्ट मिटर स्टार्ट जालो तुगे बॅलन्स काबार जाली तुगे लायट तूं घरांत काडकान बसून पडटलें मेन वाट हाडूंक पडटलें नाजाल्यार दुसरे पेट्रोमॅक्स हाडूंक पडटलें आनी बसून पडटलें आनी फुडें वचतात आनी फाटीं वयतात. कित्याक आनी दिल्ली पासून हांवें पळयलां आतां सद्या फाटीं 3-4 दीस फाटीं प्रोटेस्ट केल्ले दिल्लीवाल्यान सांगपा आमकां स्मार्ट मिटर नाका म्हणून. स्मार्ट मिटर म्हणून हाडला दुसरी डिजिटल मिटर आतां 10 वर्सां आसतलें डिजिटल मिटर आमी एनालॉगसून डिजिटल मिटर केलो आनी आतां थिंगा एक टेंडर जालो ते पयशे जाले आतां दुसरे टेंडर जातलो हिंगा. आय डोंट नो वॉट इज गोईंग ऑन. आय डोंट बिलीव दॅट दीस शूड बी डन. लोकांक दुखोवपाक एश कोन करपाचें न्ही. बट गव्हर्नमेंट हॅज सेड कमर्शियल एंड 3 फेज दिस थिंग सगळे फेजीन येता बाबा सगळे फेजीन येता. थर्ड पार्टी तुमी पळयात हांवें एसेंब्लीन काडला की कितले डिफॉल्टर आसा आनी आजून तुमी तांकां इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करतात. डिफॉल्टराक मागीर तुमी OTS दितात. डिफॉल्टराक कसली स्कीम आसता तुमी पार्ट पेमेंट पासून घेतात म्हणून ते बिजनेस चलयतात. तांकां मागीर पयशे ना जाले तूं आनी कितें करतलो सगळें बंद जातलें. सी इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स इन फेजीस. Well, you will start with industrial, then you will do commercial, and then you will come to the house. कित्याक एक पार्टी करपाक सगळे प्रॉब्लेम जाता. So you take my word, this is only in phases. आमदार जीत आरोलकर मोगो पक्षाक सोडून भाजपात गेल्यार आमी लेगीत भाजपात वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आनी मोगोचे कार्यकर्ते म्हणप्यांनी केला. मांद्रे भाजपाचो उमेदवार वेंचून हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यात गटातटाचें राजकारण शिजपाक लागला. आमदार जीत आरोलकर मोगो पक्षाक सोडून भाजपात गेल्यार आमी लेगीत भाजपात वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आनी मोगोचे कार्यकर्ते म्हणप्यांनी केला. मांद्र्यान भाजपाचो आमदार वेंचून हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यात मोगो पक्षात गटातटाचें राजकारण शिजपाक लागला. मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो मोगोच्या केंद्रीय समितीचे वांगडी राघोबा गावडे आनी सुदीप कोरगांवकरान निशेध करीत जीत ना जाल्यार मोगोचो दुसरो उमेदवार तयार करतले म्हणून सांगिल्ले. हाचे विरोधात आता जीत आरोलकराच्या समर्थकांनी जिताक पूर्ण तेंको जाहीर केला. मोगो कडल्यान कसलीच कामां जायना म्हणून आमच्या आमदाराक मुख्यमंत्र्याचो आदार घेवचो पडटा अशें जिताच्या समर्थकांचें म्हणणें. आमी मोगोच्या केंद्रीय समितीचेर नाराज आशिल्ल्यान पत्रकार परिशद लेगीत मोगो पक्षाच्या बॅनरा खाला घेवंक नाशिल्ल्याचें आमदार जीत आरोलकराच्या समर्थकांचें म्हणणें. आपले कार्य करून जाय जे टेन्शन तुम्ही त्यांना विचारा. तुम्ही ॲज अ सेंट्रल कमिटी मेंबर तुम्ही तुमचे कार्य करता का? प्रवीण एक प्रश्न आसा. एक प्रश्न आसा. फाल्यां समज आमदार जीत आरोलकर समज बीजेपीन गेलो जाल्यार तुम्ही बीजेपीन म्हणजे तुम्ही खंयच्या पक्षाक ना आमकां पळय आमी मनशाक कोण भितून सरले तुम्ही ज्या जाग्यार वयतले त्या जाग्यार ही कमिटी आमची सगळी जीत आरोलकरा बरोबर आसा. MG बरोबर नसता. आमी पळय अजून सांगता जीत आरोलकर ज्या जाग्यार वयतलो त्या जाग्यार आमची फुल कमिटी आमच्या बरोबर आसतली. तो प्रश्न कित्याक गेलो आता काल त्यांनी प्रेस घेतली कोणी सेंट्रल कमिटीन प्रेस घेतली
त्याच्या वयल्यान आमकां घेवची पडली कित्याक तो टोटली आमच्या आमदाराच्या अगेन्स्ट कसो उलयलो. हांव म्हणटा तुम्ही सेंट्रल कमिटीचे बूस्ट करपाक जाय आमदार. आमचो आमदार जे जेन्ना म्हणटा आमचे म्हणजे 2 आमदार म्हणटा तेन्ना जी जाल्यार खरो भितर येता. सो त्यांचे हक्कांचे म्हणटा पळय की आमचो आमदार आमची भितर तेच हक्कान तेंच्यांनी त्यांच्या फाटसून ताका पाठबळ दिवची गरज आसली तेच दिवंक ना. म्हणून हांव खंत करता की हे घेवपाचें कारण हें की तुमी सेंट्रल मेंबर आसल्या कारणान आमकां जे बूस्ट दिवंक ते तुमी दिनात. ही खंयच्या बॅनराच्या अंडर ना. हे आमी जीत आरोलकर हेचे आमी समर्थक आणि आमी MG पक्षाचे आमी कार्यकर्ते आसा. आमी मेंबर आसा फक्त जी कमिटी डिझॉल्व जाली मेंबर अजूनही आसा आमी आतां बॅनर कित्याक लागना तर आमी सेंट्रल कमिटीचेर नाराज असल्या कारणान आमकां जे तेंच्यांनी जे कोऑपरेशन जाय आसलें सेंट्रल कमिटीचे ते आतां गेली 3 वर्सां पासून आमकां मेळना म्हणटुशीनी आमी त्या बॅनराक एवॉर्ड करतात आनी आमी आतां जेन्ना ती आतां 2 दीस पयलीं प्रेस घेतली राघोबा गावडे त्याच्या संदर्भात आमी आतां हांगा प्रेस घेवपाक नाराज हेचे आमचे MGPचे कार्यकर्ते म्हणून आमी आयज बसलेले आसा. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव नगरपालिकेन कर शुल्कात वाड केल्या. याविषयी आपण पालिकेचो नगराध्यक्ष आणि मुख्य अधिकाऱ्याकडे उलयतलो अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगले. पालिकेन कर शुल्कात केल्ली वाड फाटी घेतली ना जाल्यार विरोधी पक्षाच्या आमदारांक विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडपाक लायतलो अशें विजयाचें म्हणणें. शुक्रारा मडगांवच्या नागरिकांनी विजयाची भेट घेतली. कर शुल्काविशीं चौकशी करपाची तांच्यांनी मागणी केली. हो एक अनप्रेसिडेंटेड हायक टॅक्सीज हायक करता आनी म्युनिसिपालिटी आपले काम पयलीं करना. 45% अनएसेस्ड जर बिजनेस इस्टॅब्लिशमेंट आहा तर ते पयलीं करा मडगांव मागीर हायक करा. सेकंड डेटा नासतना जेन्ना GIS सर्वे जी चालू आहा डेटा तुमचे कडेन ना ऑन वॉट बेसीस तुमी हायक करता आनी येदो व्हडलो हायक आनी हो म्हज्याय बी मतदारसंघान एफेक्ट जाता कित्याक वी आर पार्ट ऑफ द सेम म्युनिसिपल कावन्सील. सो म्हाका दिसता ही सर्वे पेंडींग द सर्वे इज हायक हेज टू बी केप्ट ऑन होल्ड. हे सरकारान असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं जर डिसिजन घेतलें ना जाल्यार हांव ओपोजिशन आमदारांक सांगतलो हें कॉलिंग अटेन्शन घालया. कॉलिंग अटेन्शन जर अलावड जायना जाल्यार हांव गव्हर्नर एड्रेसाक काडटलो कित्याक देर आर मिस्टेक्स ह्यूज एरर्स इन द नोटिफिकेशन. 20 स्क्वेअर मिटर्स मिनीट 6,000 रुपया म्हणटा 21 to 30 ताकाय 6,000 जाले. तर तुम्ही नोटिफिकेशन केली त्यांना इतली ताकतीक कितें आहा. हे पयशे सर्वसामान्य मनशाक आनी मडगांवकारांक आनी फातर्डेकारांक पिळून सरकार कसले पयशे जोडूंक सोदता आनी तशें जाल्यार तुमचे कडेन पयशे ना तुमी पयशांक जर फाटीचेर आहा कसले डबल इंजीन म्हणजे हें म्हाका दिसता तांणी उत्तर दिवंक जाय लोकां कडेन आनी आमकां एसेंब्लीन उत्तर दिवचें पडटलें. हांव शिरो रेस्को. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.